नमस्कार. अंतरिक्ष अप येणवेत सगळ्यांक परतून येवकार. फाटले थोडे एपिसोड्स जर तुम्ही लक्ष देऊन पळयल्या जाल्यार तुमकां याद आसतली की आमी सद्या शिकतात अबाउट आवर प्लॅनेट्स, ग्रहां, सोलार सिस्टमाचे जे प्लॅनेट्स आसात ताजे बद्दल. भरपूर तरेचे क्लासिफिकेशन्स आमी केले, तांचे बद्दलची जॉग्रफी, एस्ट्रॉनॉमी, सायन्स हे गेले 3 एपिसोडान आमी शिकत आसात जस्ट अबाउट प्लॅनेट्स. आनी तरी आमी फक्त एक 1% हांव म्हणू शकता शिकल्यात अबाउट ऑल दीस प्लॅनेट्स. खूब अजून शिकपाचें आसा. एक तुमची टेस्ट घेता आज, पळयात तुमी कितले शिकलेत ते. म्हाका सांगात, प्लॅनेट्स आसा कितलेत? हाऊ मेनी प्लॅनेट्स आर देर? दिस इज अ व्हेरी कन्फ्युजिंग क्वेश्चन. तुम्ही म्हणटले प्लॅनेट्सां बद्दल आनी कितें तरी विचार, सायन्स विचार, जॉग्रफी विचार. हे कितले प्लॅनेट्स आसा म्हणून हो कसलो प्रश्न जालो. पण इश्टानो, हो जो प्रश्न आसा की आमच्या सोलार सिस्टमान कितले प्लॅनेट्स आसा, दिस इज द मोस्ट कन्फ्युजिंग क्वेश्चन. आणि डू यू नो की अजून आमकां खबर ना की आमच्या सोलार सिस्टमान कितले प्लॅनेट्स आसात. तीच मिस्ट्री आज आमी सॉल्व करूया. तेच कोड्याचें उत्तर आमी सोदपाचे आज प्रयत्न करूया. पुरातन काळापासून 5, 7, 15 असे खूप वेगळे वेगळे गणना जाल्ली प्लॅनेट्सांची. कोण म्हणटाले 5 आसात, 7 आसात, 15 आसात, 8 आसात, 9 आसात, एक वेळा 10 आसात. पण अजून आमी शुअर नात की प्लॅनेट्सां कितली आसा आमची सोलार सिस्टमान. हे कन्फ्युजन जाला फॉर जस्ट वन रिजन म्हाका तरी दिसता. बिकॉज आमी प्लॅनेट्स कितें ते अजून सारकें नकळोत. व्हेरी स्ट्रेंज न्ही. इतले आमी सायन्सान आमी प्रगती केल्या, पूण प्लॅनेट्स कितें ते अजून आमी सारके वळखनात. दिस इज वाय द कन्फ्युजन ऑकर्स. 2200 वर्सां पयलीं हो वर्ड प्लॅनेट्स हो ग्रीक लोकांनी कॉइन केल्लो. पण तांणी जो वर्ड प्लॅनेट्स म्हणून यूज करताले आनी आमी जो प्लॅनेट्स म्हणून यूज करतात दॅट इज कंप्लिटली डिफरंट. लक्षात घेयात. दॅट इज वाय द कन्फ्युजन हॅपन्स. आयचे जे प्लॅनेट्स आसा, तुम्ही म्हणटाले प्लॅनेट्स कितें, जे बॉडीज आसा ते सना भोवती फिरतात, दोज आर प्लॅनेट्स. ओके. पण तांणी ते म्हणू ना. ग्रीक्सान म्हणलें की जे आकाशात मूव जातात, आकाशात सगळीं नक्षत्रां दिसतात, वयर पळयल्यार सगळीं सुंदर स्टार्स, पण थोडी स्टार्स स्लोली मूव जातात. सो हे मुवींग स्टार्स ताका आमी म्हणटात क्लासिकल प्लॅनेट्स. म्हणजे मर्क्युरी, व्हीनस, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न जे दिसतात आणि सन आणि मून सुद्धा जे मूव जातात. हे सगळे प्लॅनेट्स असे ग्रीक म्हणटाले. पण अगेन एंड अगेन हे क्लासिफिकेशन बदलत आसा. ग्रीकांनी फक्त प्लॅनेट्स हो वर्ड, प्लॅनेटीज हो वर्ड, तांचो ग्रीक वर्ड तो यूज केल्लो जस्ट टू डिस्टिंग्विश, डिफरन्स करपाक मुवींग स्टार्स आणि फिक्स स्टार्स. मुवींग स्टार्स आर प्लॅनेट्स, फिक्स स्टार्स आर नॉट प्लॅनेट्स असे ते म्हणटाले. आणि ह्या बेसिसाचेर 7 प्लॅनेट्स ते वळखताले. आणि फुडें 14व्या शतकात कॉपरनिकसान सांगलें की सन इज नॉट अ प्लॅनेट. बरोबर आसा. सन मदीं आसा, अर्थ इज अ प्लॅनेट, आनी 6 प्लॅनेट्स आमी वळखुपाक लागले. फुडें कन्फ्युजन वाडपाक लागलें. मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न इतले 6 प्लॅनेट्स कॉपरनिकसान आमकां सांगिल्ले. पण इन द इयर 1781 7वो प्लॅनेट डिस्कवर जालो. विलियम हर्शल हाणें युरेनस डिस्कवर केलो. तेन्ना सोलार सिस्टमान 7 प्लॅनेट अशे लोक म्हणटाले. फुडें 1846 नेपच्यून डिस्कवर जालो आनी सोलार सिस्टमान 8 प्लॅनेट्स अशे लोक म्हणपाक लागले. आणि 19th सेंच्युरीच्या मदीं, इन द मिड 19th सेंच्युरी, आनी एक स्ट्रेंज टर्न घेता आमची प्लॅनेट्सांची स्टोरी. 6 नवे प्लॅनेट्स इन द मिड 19th सेंच्युरी. अजाप जातले तुमकां. 6 नवे प्लॅनेट्स आमचे सोलार सिस्टमान डिस्कवर जाले. आणि सोलार सिस्टमान 15 प्लॅनेट आसा अशे लोक समजताले. 1801 ह्या वर्सा, 1801 ह्या वर्सा एक इटालियन प्रिस्ट आशिल्लो आनी एस्ट्रॉनॉमरूय आशिल्लो, गुइसेप पियाझी ताचें नांव. सो पियाझी हाका स्काय ऑब्झर्वेशनान भरपूर इंट्रस्ट. आणि स्काय ऑब्झर्व करून तो एक आकाशाचो नकाशो तयार करतालो, स्काय मॅप तयार करतालो. आणि हे करता करता टेलिस्कोपांतल्यान ब्रह्मांड गाळून काडटा काडटा सडनली बाय एक्सिडंट ताणें मार्स आणि ज्युपिटर हांच्या मदीं एक ल्हानसो ऑब्जेक्ट डिस्कवर केलो. ताजेर खूब स्टडी जाली. जेन्ना ऑब्झर्वेशन जालें तेन्ना कळ्ळें की हो जो ऑब्जेक्ट आसा मार्स आनी ज्युपिटराचे मदीं हो सारको प्लॅनेट कसो बिहेव करता, सोलार सिस्टमान सुर्याच्या भोवती बाकीच्या प्लॅनेटा भशेन फिरता. सो सोलार सिस्टमान आनेक प्लॅनेट एड जालो, सिरीस अशें ताचें नांव घालें. फुडें त्याच जाग्याचेर मार्स आनी ज्युपिटराचे मदीं सिरीसा बरोबरूच नवे आनी प्लॅनेट डिस्कवर जावपाक लागले. पॅलस, जुनो, वेस्टा, एस्ट्रिया, थीब असे इतले नवे प्लॅनेट डिस्कवर जाले. आणि आमच्या सोलार सिस्टमान
15 प्लॅनेट्स आम्ही क्लासिफाय केले. मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ, मार्स, सिरीस, पालास, जुनो, वेस्टा, एस्ट्रिया, थीब, आयरिस आणि ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून हे इतले प्लॅनेट 15 प्लॅनेट आमच्या सोलार सिस्टमान आयले इन द मिड 19th century. As the power of telescopes increased our ability to see into the depths of space, our understanding of the solar system evolved. By the middle of the 19th century, we listed 15 planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Astrea, Hebe, Iris, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Within 50 years, we had concluded that an additional term was needed to properly describe what we had discovered: the asteroid belt. At the beginning of the 20th century, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Astrea, Hebe, and Iris were referred to as asteroids, and we believed that our solar system included the 8 planets clearly visible through our telescopes. 20व्या शतकात जेन्ना ॲस्ट्रॉनॉमीची आनी प्रगती जाली आनी सायन्स फुडें गेली तेन्ना ॲस्ट्रॉनॉमर्सांक कळ्ळें की मार्स आणि ज्युपिटर हाजे मदीं हे नवे धाकटे धाकटे प्लॅनेट्स सिरीस, पालास, जुनो हे सगळे डिस्कवर जाल्ले ते प्लॅनेट्सूच न्ही, ते फक्त फातर. दे आर ह्यूज स्टोन्स ऑर्बिटिंग बिटवीन मार्स अँड ज्युपिटर. कितें तुमकां खबर आसा, एस्टरॉइड्स, दे आर ओन्ली एस्टरॉइड्स आनी सिरीस सगळ्यान व्हडलो एस्टरॉइड. मार्स आनी ज्युपिटराच्या मदीं एक व्हडलो फातरांचो पट्टो आसा जाका एस्टरॉइड बेल्ट अशें म्हणटात. हो एस्टरॉइड बेल्ट कितें आमी ऑलरेडी पळयलां. सुर्याच्यान 600 मिलियन मायल्स इतले अंतराचेर 600 मिलियन मायल्स फ्रॉम द सन एक लायन आसा जाका फ्रॉस्ट लायन अशें म्हणटात आनी थंय सुर्याची इतली पावर पावना, सुर्याची ग्रॅविटी आनी हीट इतली पावना जातून प्लॅनेट्स फॉर्म जावपाक शकतात. आनी जे फातरापासून आमचे प्लॅनेट्स तयार जाल्ले, पूण त्या लेवलाचेर 600 मिलियन मायल्स एस्टरॉइड बेल्टा कडेन सुर्याची गरमी आनी ग्रॅविटी कमी आशिल्ल्या कारणान हे फातरूच उरले. व्हडले व्हडले फातर हांकां एस्टरॉइड्स अशें म्हणटात. पॅलास, जुनो, वेस्टा, एस्ट्रिया, थीब आनी आयरिस हे सगळे प्लॅनेट्स सोलार सिस्टमाचे जे 15 करताले सोलार सिस्टम ते सगळे काडून उडयले आनी हांकां सगळे एस्टरॉइड्स म्हणले आनी एस्टरॉइड बेल्ट हांव सेपरेट क्लासिफाय जालो इन द सोलार सिस्टम. In ancient times, we didn't really need a definition. Astronomers noticed 5 star-like objects, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, that didn't move around with the other stars but seemed to wander through the sky. The word planet comes from an ancient Greek word that meant wanderer. Eventually, we figured out that the Earth is a planet too, orbiting around the Sun just like the others. And that was pretty much it for the solar system until the age of telescopes. The next planet to be discovered was Uranus in 1781, followed by Neptune in 1846. These planets are huge, but just too far away for ancient astronomers to see. But did you know that in 1801, astronomer Giuseppe Piazzi discovered another planet? Or so he thought. Piazzi found a spherical body about 600 miles across, orbiting between Mars and Jupiter. The planet, which is smaller than our moon, was called Ceres. In this case, it wasn't too distant to see, but too small. The problem, however, was that Ceres had buddies. Lots of them. The very next year, a smaller object named Pallas was discovered, and 2 years after that, another named Juno. We now know about thousands of similar bodies. Instead of adding thousands of new planets to the solar system, astronomers decided it made more sense to group these objects together. They named a new class of objects, asteroids, and Ceres got demoted. 1930 सालात आमची कितले प्लॅनेट आसात ही स्टोरी आनी फुडें वता. 1930 एरिझोना ऑब्झर्वेटरीत अमेरिकांत क्लायड टॉम्बॉक हे एस्ट्रॉनॉमरान 9th प्लॅनेट प्लुटो डिस्कवर केलो. कित्याक डिस्कवर केलो? फॉर अ रिझन. जेन्ना नेपच्यूनाचो शोध लागिल्लो आनी नेपच्यूनाचें ऑब्झर्वेशन जातालें तेन्ना कळटालें की नेपच्यून एक पोजिशनाचेर मातसो स्टॅगर जाता, मातसो गडगडटा, सारको स्मुथली मूव जायना, खंय तरी शिरकल्ल्या भशेन जाता. कित्याक? एस्ट्रॉनॉमर्सान म्हणलें ताच्या फाटल्यान कितें तरी आसा आनी एक प्लॅनेट आसूं शकता जो ताका ओडटा ग्रॅविटीन आनी ते खातीर अशें डिस्टर्बन्स जाता. खूब वर्सां शोध लावन प्लुटो मेळ्ळो आनी प्लॅनेट्स 9 जाले. पूण ही रेस थंय काबार जाली ना. प्लुटोचें ऑब्झर्वेशन जेन्ना केलें तेन्ना एस्ट्रॉनॉमर्सांक परत कळ्ळें की प्लुटोय बी शिरकल्ल्या भशेन अडकल्ल्या भशेन जाता, कितें तरी आसा.
प्लुटोच्या फाटल्यान जे प्लुटोक स्मूथ मूव करपाक प्रिव्हेंट करता. सो परत रेस लागली. अनेक प्लॅनेट सोलार सिस्टमान आसा. 10th प्लॅनेट सोलार सिस्टमान 10 प्लॅनेट आसात. हाका 10th प्लॅनेट, प्लॅनेट एक्स किंवा पोसायडन अशें नांव दवरलेलें. आणि शोध लायलो, खूप वर्सां प्रयत्न केले, पूण आज पर्यंत तो काय सापडूंक ना. देर इज नो 10th प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टम. पण इन्स्टेड ऑफ फायंडींग द 10th प्लॅनेट आनी कितें तरी सामकें विचित्र एस्ट्रोनॉमर्सांनी डिस्कवर केलें बिहायंड प्लुटो. ते कितें तें पळोवया. प्लुटो कित्याक स्ट्रेंजली बिहेव करता, प्लुटो आपल्या पोझिशनान स्मूथली कित्याक मूव जायना, हें सोदून काडपा खातीर आमकां सोलार सिस्टमाची जॉग्राफी पळोवची पडटली. जेन्ना सूर्य आनी 9 प्लॅनेट्स प्लुटो पर्यंत काबार जातात, ताजे उपरांत खूब व्हडलो एक पट्टो आसा, एक बेल्ट आसा, जाका ऊड्स क्लाउड किंवा कायपर बेल्ट म्हणटात, अशें एक जागा आसा, जातून खूब व्हडले फातर, जांकां आमी आज कॉमेट्स किंवा धूमकेतू म्हणून वळखतात, हे हातूंत अस्तित्वांत असतात. 1950 हे वर्सा डच हॉलंडचो एस्ट्रोनॉमर आशिल्लो डच एस्ट्रोनॉमर जॅन उर्ट हाणें प्रेडिक्ट केल्लें की सोलार सिस्टमाच्या भायर बॉर्डराचेर एक खूब व्हडलो क्लाउड आसूं शकता, जातून कॉमेट्स आसतले आनी ते सोलार सिस्टमान भितर येता आसतले. पयलीं दिसतालें की कॉमेट्स अंतरिक्षांतल्यान येतात, फ्रॉम स्पेस. पण जॅन उर्टान म्हणलें ना, ते स्पेसांतल्यान येनात, दे आर अ पार्ट ऑफ अवर सोलार सिस्टम आणि मदीं मदीं ते येतात. आणि हो बेल्ट मोर दॅन 1 लाख टायम्स अर्थ डिस्टन्स, सन आनी अर्थाचें डिस्टन्स आसा, ताज्या 1 लाख पटीन चड, म्हणजे 93 ट्रिलियन मायल्स इतलें आसा, हें जॅन उर्टान प्रेडिक्ट केल्लें. आणि इन 1951 आनी एक एस्ट्रोनॉमर फुडल्या वर्सा जेरार्ड कायपर हाणें जे उर्टान प्रेडिक्ट केल्लें ते सिद्ध करून दाखयलें. ताणें अशें दाखोवन दिलें की सोलार सिस्टमाचे कंप्लीट आउटर बॉर्डराचेर जर आमी सगळे प्लॅनेट्स आनी सूर्य इतले आसात, जाल्यार हो ऊड्स क्लाउड येदो व्हडलो जावपाक शकता, जाका कायपर बेल्ट सुद्दां म्हणटात. आनी हजारांनी, लाखांनी, कोट्यांनी हातून मिनी प्लॅनेट्स, जांकां आमी कॉमेट्स, धूमकेतू, हे हातून अस्तित्वांत असतात. सो अशें हे सायन्स सोलार सिस्टमान कितले प्लॅनेट्स आसा हें वाडत गेलें. अंटील 1992 सालांत एस्ट्रोनॉमर्सांक हे कायपर बेल्टा भितर एक ऑब्जेक्ट मेळ्ळो. प्लॅनेट कसो बिहेव करतालो कितें तें तांकां कळ्ळेना, आनी QBI 1992 अशें ताचें नांव दवरलेलें आसा. एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, कितें तें खबर नाशिल्लें. आनी हाजेर स्टडी चालू आसा फ्रॉम 1992 आज 2016 पर्यंत. 1750 मिनी प्लॅनेट्स आमच्या सोलार सिस्टमान. दे मायट बी कॉमेट्स, आमकां अजून खबर ना. 1750 नवे प्लॅनेट्स इल्ले आमी डिस्कवर केल्या इन आवर ओन सोलार सिस्टम. कितली आसा पळय इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमी, जातून एवरी डे आमी आमच्या ब्रह्मांडा बद्दल नवे डिस्कवर करूंक शकतात. हे सगळे जे प्लॅनेट्स, नवे मिनी प्लॅनेट्स आमी म्हणू शकतात, डिस्कवर जाल्यात. 1750 ऑलरेडी डिस्कवर जाल्यात. तांकां सगळे क्लासिफाय केल्ले आसात. ते स्टडी करपा खातीर एस्ट्रोनॉमर्सांनी एक वेगळे ग्रूप प्लॅनेट्सांचो तयार केला, अनेक क्लासिफिकेशन केला. TNOs म्हणटात ताका, ट्रान्स नेपच्युनियन ऑब्जेक्ट्स किंवा ट्रान्स नेपच्युनियन प्लॅनेट्स किंवा ट्रान्स नेपच्युनियन बॉडीज अशें हांकां म्हणटात. धाकटे प्लॅनेट्स, प्लॅनेटॉइड्स किंवा इल्ले फातर जे नेपच्युनाच्या फाटल्यान आसतात आनी अ पार्ट ऑफ अवर सोलार सिस्टम अँड दे बिहेव लायक प्लॅनेट्स. सो अनेक क्लासिफिकेशन आतां आमकां आयल्या इन आवर सोलार सिस्टम. एक सामकीच स्ट्रेंज डिस्कवरी आमच्या सोलार सिस्टमान जाल्ली आसा. मे बी यू आर नॉट अवेअर ऑफ इट. जानेवारी 2005 हे वर्सा पॅलोमर ऑब्झर्वेटरी अमेरिका हांगा प्लुटोच्या फाटल्यान प्लुटोपेक्षा व्हडलो सारको प्लॅनेट कसो बिहेव करणारो एक ऑब्जेक्ट मेळ्ळा. इट्स अ ह्यूज बॉडी. प्लुटोपेक्षा खूब व्हडलो आसा तो. ताका एटमॉस्फियर आसा ताज्या भोंवती. ताका एक चंद्र सुद्दां आसा पृथ्वी भशेन, जो ताज्या भोंवती फिरता. नवो प्लॅनेट, 10th प्लॅनेट डिस्कवर जाला 2005 सालांत इन आवर ओन सोलार सिस्टम, आनी एरिस अशें ताचें नांव दवरलेलें आसा.